जेजू आपल्या शिसांक वपारींनी आनी काणयो सांगून संदेश दितालो, तत्वां शिकयतालो, ताका कितें जाय तें तो तांकां शिकयतालो, कित्याक अशें तांकां सजमो नासलें. सो आतां शुभ वर्तमानान आमी वपार आयकल्या कशे भाशेन एकट्या कडेन 500 दिनार आसले, 500 दिनार तो दिवचो आसलो दोनयांक, आनी दुसरो 50 दिनार. दोगांयकूय ताणें दोनयान बोगशिले, कित्याक तांचे कडेन ते परतून दिवंक तांक नासली. तो जेजू सायमान फारिसेवाक विचारता, कोणाक चड बक्षिलो? जाणें जायते पयशे दिवंक जाय आसले ताका चड बक्षिलो. ओके, सो जाका चड बक्षिलो तो अदीक देवाचो मोग करतलो. ही वपार सांगून ताणें म्हटलें, पळय हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका स्विकारूंक ना, उदक देखून दिवंक ना, हात पांय पुसपाक धुवपाक. ते वस्तोरेन तिच्या दुकानी म्हजे पांय पुसले, धुले, आनी परमळीत तेलान म्हज्या पांयांचे आनी हाताचे तिणें एनोयंट केले.